आमचे जे ऑफिस उघडे गेला आम्ही कारण हांव पयलो बिरेस्तारा येतालो जेन्ना बीजेपीन कॅन्डिडेट हांगा दिलो आल्लेकर तो निवडून आयलो कळ्ळें म्हणून आमी मातशे फाटीं उरले आमचे कार्य चालू आसलेलेच पण फाटीं उरले ऑफिसांनी दवरून आमी कारण फाल्यां नाल्यार हांव ताका टक्कर दिता अशें कोण तरी सांगपाक नाल्यार बीजेपीच्या अगेन्स्ट हांव वावरता अशें उलोवंक शकता आमी बीजेपीचे आतां हांवें पळयलें की गेली 4 वर्सां ह्या मतदारसंघाचें लुकसाण जालें ह्या मतदारसंघाक वाली नसल्या कारण जाल्लें आहा इतलें जे हांवें ह्या मतदारसंघात आमी जी मेहनत घेवन आमी जे कार्य केलें ह्या मतदारसंघात तें कार्य फुडें व्हरपी हांगा आमकां कोण मेळूंक ना सारको कॅन्डिडेट जो बीजेपीचो सो तेज्या खातीर आतां हें परत इलेक्शन येता आनी त्या इलेक्शनाक हांव रावपाचें हांवें ठरयलेलें आहा म्हाज्या लोकांनी ठरयलेलें आहा की बाबू फुडें हाडपाचो म्हणून हें ऑफिस परत आमी चालू केलां आमच्या लोकांक ज्या लोकांक समज फॉर्मेलिटीज करपाक जाय समज आतां इन्कम सर्टिफिकेट काडपाक जाय रेजिडेंट सर्टिफिकेट काडपाक जाय ओबीसी सर्टिफिकेट काडपाक जाय ह्यो सर्टिफिकेटी काडपाक जाय तांकां एप्लिकेशन तांकां सगळे फॉर्मेलिटीज आधार कार्ड कोणाक करपाक जाय कोणाक गृह आधार मेळपाक जाय कोणाक पेन्शनां मेळपाक जाय ही कामां आमची चालूच आसलेली गेली 20-25 वर्सां कळ्ळें तुका ती कामां फुडें व्हरपा खातीर हें ऑफिस केलां आनी हें ऑफिस आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन बी आहा तेजे भितर म्हाका ती आनी टक्कर नाका कारण म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक बी हांव पडचो ना भितर आनी तेज्या खातीर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जाल्या उपरांत हांव ऑफिशियल हें ऑफिसाचें उद्घाटन करतलो आनी तेन्ना आमंत्रण आमी सगळ्यांक अख्ख्या पेडण्याक दितले हें ऑफिस जावपाचें कारण इतलेंच की हो आमदार जो आसा तो खंय तरी फाटीं उरला तेज्या खातीर आमी हो मुवमेंट चालू केल्लो आनी आमी फुडें रावतले आता कितें जालां हें पळोवपाक गेल्यार की काही लोकांचे आमदार म्हटल्यार धंदो जाला आमदार म्हटल्यार धंदो आमदारा खातीर पयशे मोडपाचे आनी मागीर जोडपाचे अशें काहींचे जे आल्लेकर आज जें काम करता पळय तें आज उदाहरण कळ्ळें तुका कारण ते लोक समज आमदारीक पयशे मोडल्यात आनी ते आतां जोडपाक जाय त्या लोकांची आनी कामां कितें करताले सध्या पयलीं धंदो पळयताले धंदो म्हटल्यार आमदार जाले म्हणजे आल्लेकरान धंदो केल्लो धंदो केला डेव्हलपमेंट विकास ना जाल्यार आज आमचो 15 MLD आमी थंय वॉटर प्लांट केलो दुसरो आसलो कित्याक फुडें वचूना आज खंयचें काम केलां तेणें आज आमी जे ते क्रिकेट स्टेडियमा खातीर हांवें जागो घेतलो क्रिकेट स्टेडियम जावपाक पण तेच्या खातीर एक आवाज हांव पळयना एसेंब्लीन आवाज हांव पळयना आनी हो केल्या शिवाय हांव ओगी रावपाना हो फुडें व्हरतलो कळ्ळें दुसरें जितलें कितें आहा पळय प्रोजेक्ट ते आमी केल्ले आहा असो एक प्रोजेक्ट ताणें केला म्हाका सांग हो मतदारसंघ कसो आसलेलो ह्या मतदारसंघात लोकांनी कितले त्रास काडले गेली 35 वर्सां भुयारान घातल्या भशेन दवरलेलो तो आमी भायर काडलो आमी मेहनत घेतली आमी ह्या मतदारसंघाचे फुडें सल्ल्या काम करून पयशे दिवन न्ही म्हाका एक एग्जाम्पल दाखय म्हाज्या मतदारसंघाक कोणेच पयशे घेवन म्हाका काम केला कामाचेर म्हाका वोट केला आनी कामाचेर म्हाका निवडून हाडलो आनी तें काम करून घेतलो आनी ती कामां आमी तशी केल्या नाजाल्यार आज तुम्ही कामां केली म्हणटा पळय जाल्यार सगळीं कामां जाल्लेली आसात जाल्यार तुमी परत येवन खंयच्या कामांक आनी प्रायोरिटी दितले आतां 15 MLD जो आनी एक प्रोजेक्ट आमी थंय केल्लो आसा तो फुडें व्हरपाचो कंप्लीट करपाचें तेच्या खातीर मुवमेंट कांय ना आज म्युनिसिपालिटी जी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग आमी केली तो म्हणटा आपूण केला सांगचें ताणें केन्ना केल्या ती हांवें ऑर्डर काडल्या ते म्युनिसिपालिटी कौन्सिलरान विचारपाचें ती बिल्डींग दीस पडटाली तेणें खंयचें काम केल्लें आहा तें दाखय म्हाका ताणें कसलो फायल घेवन फुडें गेलो तेजें हें सुद्दां टेंडर सुद्दां हांवें काडलेलें उद्घाटन करपाक तो आहा तें म्हाका कांय पळोवन वचना पूण काम कोणें केलां बरें तेज्या सायडीचे आतां तुमी आतां रिपोर्टर आसात ताका एक प्रश्न करा तेज्या सायडीचे टावन हॉल जावपाचो आसलो तेजो टेंडर जालो हो कडर ताका दिवना कित्याक पर्संटेजा खातीर कमिशना खातीर ती खंय पावली बिल्डींग आनी ती कित्याक करना आज फिश मार्केट थंय शिफ्ट जाताले अख्खे जे व्हेजिटेबल आज रस्त्यार बसतात माल घेवन ते थंय वयताले कित्याक जावना ती सायडीची बिल्डींग
अरे खंयचें काम तेणी केल्लें तुगे फॉरेस्टाचें ऑफिस कोणें केलें, पुलीस स्टेशन कोणें केलें. आज हो जो स्टेडियम आहा तो आमचो हांगाचो सावळवाड्यालो कोणें केलो. आज म्हाका सांग कोरगांव दोनी जी देवळां आसात कामाक्षी आता आनी ते जालेत. आता तुम्ही सगळी कामां तुम्हीच केली, पण फुडले पर तुम्ही कित्या खातीर येवपाक सोदता, खंयची कामां उरली? ही कामां जी उरल्यात आतां, जे तुजें मेन म्हणटा तें आमी आमच्या लोकां खातीर एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो मेजर प्रश्न जावन आसा. आज एम्प्लॉयमेंट त्याच धर्तीन फुडें व्हरपाक त्याच पावलाचेर, कशा कारण पद्दतीन? हजारो नोकऱ्यो म्हणटा ते बाबू आजगांवकारान दिले थंय ह्या मतदारसंघात. हजारांनी नोकऱ्यो, सगळे पोस्ट, सेक्रेटरी पोस्ट, तुझे इंजिनियर पोस्ट, तुझे वयल ग्रामसेवक पोस्ट, पुलीस कितलेशे, LDC कितलेशे, टीचर कितलेशे, नर्स तर हाला विचारूच नाका, स्टाफ नर्स कितलेशे, सगळे. आणि हे जे पोस्ट आहा पळय ते फुकट दिवपी म्हणतो बाबू आजगांव. फुकट. आज इंजिनियरांचे ते रेट सांगतात, व्हॅल्यू सांगतात, 40 45 लाखाचो पोस्ट म्हणजे इंजिनियर, हे पोस्ट म्हणजे फुकट दिवपी बाबू आजगांव. बघू आता तुका एक सांगता, आणि एम्प्लॉयमेंट इतले भितर खलास जावना. एम्प्लॉयमेंट आमकां दिवपाक जाय, एम्प्लॉय करपाक जाय भुरग्यांक. अजून आता आमचे भुरगे शिकल्यात, ग्रॅज्युएट जाल्या, हायली एज्युकेटेड जाल्ल्या, त्या भुरगे आज बेकार आसा. तांकां फुडें व्हरपाक म्हाका जाय आनी तांकां खातीर परत एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर म्हाजो प्रयत्न आसता. एक जालो. दुसरो एअरपोर्ट, एम्प्लॉयमेंटा खातीर एअरपोर्ट हाडलो. एअरपोर्ट हाडून आमकां जाय तसो बेनिफीट मेळूना. आज त्या एअरपोर्टाचेर तूं पळयतलो की बाबा बिचोलीच्यान सांखळींतल्यान बशी येता. एम्प्लॉयमेंट त्या लोकांक जाला, महाराष्ट्राचो भितर गेला. हांव आसतना बाबू आसतना जावना. आनी ह्या आमदारान तेज्या खातीर कांयच पावल उठोवना. कसल्याच बाबतींत असेंब्लीन आवाज करूना, नाल्यार ते स्टॉप करूना. पयले प्रिफरन्स म्हणटा जे माझे लँड लुजर जे आसात तांकां पयली प्रिफरन्स दिवपाक जाय, ते दिवना. तशेंच आमचे जे पेडण्या भितरचे जे लोक आसात, पेडण्या भितरले तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळूना थंय सारको अजून. आनी आमकां थंय घेतल्यात ते कांय भुरग्यांक, ते प्रायवेट ती कंपनी तांकां भितर घेतलेल्या 1-2-4 वर्सां जाल्यार तांकां काडूनय उडोवपाची थंय परिस्थिती जाल्ली. तेज्या खातीर आवाज उठोवना. तो आवाज उठोवपा खातीर असेंब्लीन खरो गरजेची वस्त जावन आसा. दुसरें म्हणटे टॅक्सीवाल्यांचो प्रॉब्लेम. टॅक्सीवाल्यांचो प्रॉब्लेम केदो व्हडलो. जे लँड लुजर आहात तांचे तरी प्रिफरन्स दवरपाक जाय. आमच्या लोकां खातीर येदोळ 8 करोड स्क्वेअर मिटर जागो थंय आमी एक्वायर करून दिल्लो. आमच्या लोकां खातीर पार्किंगा खातीर तरी प्लेस आमकां फुकट मेळपाक जाय आसलेली थंय. तेजो सुद्दां चार्ज आनी डबल चार्ज परत लायतात. आणि खंयच्या तरी कंपनी काढून ते GMR कंपनीच्या हातीन घालून दिल्ली गव्हर्नमेंटान. हे सगळे बाबत तुम्ही आयल्या उपरांत काबार जातलो विषय? ऑफकोर्स हांवें केल्लो आहा न्ही. अरे हे सगळे प्रोजेक्ट हाडले कोणे? हे जे प्रोजेक्ट आहा ते हाडले कोणे? तेज्या खातीर सॅक्रिफायस कोणे केला? आमच्या लोकांनी, आमी केलो सॅक्रिफायस. अरे आज जो येदोळ्ळो जागो थंय दिलो लोकांनी कित्या खातीर दिलो? की आमकां खंय तरी पोट मेळटलें म्हणून. बाबू आमचे खंय तरी प्रश्न घेवन वयतलो म्हणून. अरे तुळसकर वाडीचे येदोळ्ळें आंदोलन जालें थंय रस्त्या खातीर. हांव इंटरफियर जावंक ना. कित्याक? देवा म्हटलें हें पोर्ट आमकां मेळटा, एअरपोर्ट आमकां मेळटा, आनी लोकांचो प्रश्न आहा तो सॉल्व जाता. सकाळी फुडें आयले उपरांत लोक नोकरी खातीर म्हाज्या कडेन पयले येताले जावन, बाबू आमकां नोकरी केन्ना मेळटली काय. तो म्हटलें प्रॉब्लेम सॉल्व जातालो, पण तो जावंक ना. आनी तेज्या खातीर जो आमकां जो कायद्यान आमकां जे मेळपाक जाय आसलेलें तें मेळूना. आनी हेच्या खातीर आमदाराचें तोंड उगडना. कारण हे जे आमदार खंय जाल्यात ते आमदार म्हणल्यार पयशे समजल्यात आनी पयशाचेर आमदार जाल्यात आनी आतां जोडपाक लागल्यात. लोकांचे खंय पडून गेला तांकां. म्हणून हांव म्हाज्या मतदारसंघाचे जे 4 फावटी म्हाका निवडून त्या लोकांक हांव सोडूं शकना. करपा खातीर हांव उबो रावलो. नेचर म्हणटा तें एम्प्लॉयमेंट, नोकऱ्यो हे आमच्या हर एक भुरग्यांक मेळपाक जाय. कारण तशी आज ह्या मतदारसंघात तसो डेव्हलपमेंट हांवें हाडलेलो आहा. आनी तसो ह्या मतदारसंघात आज जो एक कोटी जी जागा एक्वायर केल्या पळय तेजे भितरल्यान जे प्रोजेक्ट येतले नाल्यार आनी कितें येतले तेजो बेनिफीट आमच्या लोकांक आज मेळपाक जाय. बाबू कन्सर्न आमदार आसात, तुम्ही त्याच आमदाराच्या पार्टीन आसात, जाल्यार तुमकां BJP तुमकां तिकीट दितली? हांव तिकेटीचेर वचना. मागीर तुमी तिकेटीचेर अजून हांवें डिसिजन घेवना. तिकेट म्हणटी लास्ट.
आता कार्य काम करपाक जाय. आज हांव भायर सरला तो कित्या खातीर की ह्या आमदाराकडे कांय जायना म्हणून भायर सरला. पार्टी तुमचेर दबाव घालचे ना की पंचण आमचो आमदार आसा न्हू, तुम्ही काम कित्याक घ्या तेन्ना मतदारसंघात. विचार करपाक जाता, तेन्ना विचार म्हाजो दुसरो आसतो. तेन्ना पळया न्ही, पयली पार्टीन तें डिसिजन तरी घेवन दी. ह्या लोकांनी जो म्हाका निवडून दिला 4 फाटी, ते पार्ट्यो म्हणून दिवना. जंय जंय हांव गेला थंय थंय काम केलां. अरे बीजेपी भितर हांव आयल्लो तेन्ना हांवें तीन मजली ब्रिज बांदलो. काँग्रेस भितर आयलो तेन्ना थर्मास ब्रिज बांदलो. अशे रितीन काम केलां. ही हायवे दीस पडटा तुका, बीजेपी कडल्यान करून घेतले आमी. हायवे म्हणटा ती काँग्रेस आसतना पास जाल्ली सगळी आख्खी हायवे. पण बीजेपींतल्यान आमकां हांवें पर्रीकराक स्वता सपोर्ट केलो की आमी या मुवमेंट करया आनी लोकांक रिक्वेस्ट करून हे सगळे जाग काडले आनी हायवे स्टेशन जाल्ली आहा. हायवे बिये बेश्टी येवना. ह्या हेच्या भितर आमच्या पेडणेच्या लोकांनी सॅक्रिफायस केल्लें आहा. बाबा हे सगळे बरोबर आसा, पण जेन्ना आमदार आसा त्या आमदाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना तुम्ही काम करतले तेन्ना पार्टी तुमचेर खंय तरी एक्शन घेतली. अशा टायमाचेर तुमची एक्शन फुडली कितें आसतली? एक्शनाचेर हांव वचून एक्शनाचेर भिवन हांवें काम केलां. हांव ह्या मतदारसंघान हांव झडझडीत हांव कामच करीत आयिल्लो आहा. ह्या मतदारसंघाची चॅलेंजीस तशी घेतली हांवें. काम पळयात आनी वोट करात म्हणून. जेन्ना 99 जेन्ना आयलो पळय मॅटर, तूं एक रिपोर्टर आसतलो आनी बाकीचे आसतले, कार्ड हिस्ट्री की ह्या मतदारसंघान कितें आसलेलें. ती एक चॅलेंज आसलेली म्हाका की ह्या मतदारसंघाचें काम करपाक जाल्यार लोक म्हाका लागीं धरता. फाल्यां सकाळी जर बीजेपीन जर ना जर दिली तिकीट जाल्यार इंडिपेंडन्स रावतले. ना, हांव तें तुका सांगना इतले बेगीन. तें लास्ट मुमेंटाक कितें आहा मुमेंट म्हणटा जेन्ना म्हाजें काम आहा तें चालू दवरतलो आनी तें काम हांवें करून दाखयलेलें आहा. लोकांचो विश्वास आहा आनी लोक म्हाका सांगतले बाबा अशें ना अशें डिसिजन घे, आमी घेतले. बाबा आता झेडपी इलेक्शन जाल्लेलें आसा, हय. सो झेडपी इलेक्शन तुमी इतले काम करूनय तुमचो कॅन्डिडेट पडलो कित्या खातीर? झेडपी इलेक्शनाक म्हाका पार्टीन खूब रिक्वेस्ट केलो की झेडपी इलेक्शनाक बाबू तुजो विड्रॉ कर म्हणून. हांवें म्हणलें ना, म्हाजो 100% कॅन्डिडेट आनी तुमी बरोबर रावल्यार 100% जाता. पण तेंच्यांनी कोणा आनी तरी उतर दिलो. पण हांव म्हाजे कॅन्डिडेटाक कुशीन काडूंक शकना. आमी एक पाटी उतर दिली म्हणजे उतराचे आमी ठाम रावपी मनीस. आनी त्या कॅन्डिडेटाक लोकांनी सपोर्टूय दिलो सारको. तेंच्या बरोबरच हांव आयलो न्ही. 3-3 हजारां जी मतां पडल्यात ती सारकी तेका म्हाका आनी त्या दुसऱ्या आनी कॅन्डिडेट बरोबर पडलेली आहा. सो हेजे भितर म्हाका कांय ना. लोकांनी सिर्फ 4 दिसां भितर 4च दीस काम केलें हांवें, तेजे वयर ना. हांव कोणाच्या घरा भितर सुद्दां पावना पण लोकांनी रिस्पॉन्स दिलो. बाबा आणि एक विषय असो येता की तुम्ही गेल्या 5 वर्सां ऑफिस बंद केले आणि हांगासलो जो दुसरो आणि एक कॅन्डिडेट असलो तांणी ऑफिस दवरले. सो म्हणजे बाबून आता कित्या खातीर काम करता आणि ऑफिस स्टार्ट करता? दुसरो कॅन्डिडेट तो इंडिपेंडंट म्हाका लागना. हांवें तुका आतांच सांगला, जे इंडिपेंडंट जे कॅन्डिडेट आयल्या पळय ते पयशाचे फोर्साचे आयिल्ले आहात. म्हणजे पयशे दितल्यान आमी मतां घेतले, धंद्याक आयिल्ले आहात. म्हणून माझे लोकांकय आव्हान आहा की तुम्ही बरे स्टडी करात आणि जो काम करपी आहात त्याच्या फाटल्यान रावात आणि त्याच्या खातीर वोट करात. एक माझे एक तांकां इन्फॉर्मेशन. आता तू जे म्हणटा पळय की तो आसतना बाबू कितली जाली 4 वर्सां जाली. हय, आज त्याच्याकडे काय जायना म्हणून ओपन केलं न्ही. हांव बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाकच हांव कित्याक हें करूं? तेजें काम पळोवपाक जाय न्ही, ताका संदीय दिवपाक जाय न्ही. ती दिली न्ही. 4 वर्सां 4 वर्सां दिली मरे. आनी कितले म्हणून उगी रावपाचें? आता हो म्हाजो टर्म आयला तो वचपाक. आता आत्ताच्या आमदारान कांयच काम करूंक ना म्हणून तुम्ही आयल्यात. हय, ऑफकोर्स बीजेपीन जो आमदार हांगा दिलो पळय त्या आमदाराकडे काम जावं ना. त्याने सांगचें मरे खंयचे एक काम केलां जाल्यार त्याने सांगचें. जी हांवें म्हाजी कामां जी उरल्या पळय तीच फुडें व्हरपाक जावं ना. खंयचे काम केला? तूं आतां रिपोर्टिंग करता सगळे कडेन. खंयचे त्याने एक काम केला तूं म्हाका सांग? रस्ते केलेत. खंयचे रस्ते? जे आमी रस्ते केल्ले आहात तेका परत डांबरी घातला. आमी रस्ते नाच पळय ती एक्वायर करून रस्ते केल्ले मनीस आमी. फुटपाथ सेमेचे आडवण तुजे झाडाची वाडी तुगेले ते सायडीन मडकय हे रस्तेच ना. हिदूस इब्राहिमपूर ते सायडीन तेच ना. फुटपाथ बांदल्या तेणी. फुटपाथ आनी कितें आहा? मसुंडे बांदल्या. मोसंडी म्हणटे हांवें बांदल्या. मशान भूमी म्हणटा पळय. हांव जेन्ना ह्या पेडणे भितर जेन्ना पावल घातलें म्हाजे सगळ्यांनी म्हणजे एकच फावटी म्हाका चान्स मेळ्ळो हांगा पेडण्याचें काम करपाक, वर्गवांचें काम करपाक.
दारगळचे हांवें 20 वर्सां काम केली पण हें काम करपाक संदी म्हाका आयल्या परत पयलीं लोकांनी म्हाका दारगळचो तेणी उड्डाण पूल बांदता खंयचो दारगळ नॅशनल हायवेचेर तो बांदलो तोय आमीच सांगलो तेका तेन्ना पण तेंच्यानी लोकांनी तेन्ना म्हटलें की विरोध केल्लो विरोध केल्लो कळ्ळें तुका पण आमी stop जाले. त्याच लोकांनी आता तांकां सांगला बांद म्हणून बांद म्हणून आता तें तूं जाणा मरे सारकें दुसरें म्हणटे हो तो मशानभूमी जी आहा पळय जेन्ना हांव पेडणे आयलो म्हाका पयलो लोकांनी पळयलो बाबू हांगा मशानभूमी जाय कारण हांगा लोक विरोध करताले जे सार्वजनीक मशानभूमी ना म्हणून पयली हांवें ती केल्या आनी मशानभूमी कोणा वयल्यान बांदल्या टुरिजमा वयल्यान बांदल्या गोंयान एक हिस्ट्री आसतली टुरिजमाचे पयशे काडून हेका दिल्या म्युन्सिपाल्टीक आनी ते दिवपाक लायले तेका. बाबा आता फक्त उरल्यात 8 महिने 8 महिन्यातले 4-5 महिने उरले असतले मागीर आचारसंहिता लागू हा. ह्या 4-5 वर्षांनी प्रत्येक मतदारसंघातल्या घरोघरी तुम्ही पावतले पळय बाबू आसगांवकरांचे परिचय हर एक घरांनी आहा लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केलं लोकांनी माझे काम पळयलं लोकांनी सगळ्या बाबतीत माझे विश्वास दवरला लोकांनी जेन्ना हांवें ह्या मतदारसंघात रावून खुबशे लोकांनी म्हाका फोन बाबू तूं रावल्या तूं येतालोच म्हणून पण बीजेपीक म्हाका रिक्वेस्ट केलो हांवें तांकां संदी दिली पण त्या आमदारा कडेन कांय जावूं ना सो लोकांक हांव मेसेज दितलो सगळ्यांक कळ्ळें तुका आनी जाता तितल्या लोकांच्या घरा कडेन पावपाचो हांव प्रयत्न करतलो पण लोकांचो विश्वास आहा आनी अपेक्षा लोकांक म्हाजे कडल्यान म्हाजो पयलो प्रश्न आसतलो तो एम्प्लॉयमेंट हर एक घरान एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर म्हाजो प्रयत्न आसतलो तसो प्रोजेक्ट हाडपाची म्हाजी सगळी तयारी आहा आनी सगळें आमी केल्लें आनी सगळें आमच्या कडेन आहा ह्या मतदारसंघांनी सगळें दिल्लें आहा गोव्हर्मेंटाक पण गोव्हर्मेंटा कडेन कापासतना आमच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाचें आनी दिवनासतना दवरलेलें लोकांक त्रास केला जे एअरपोर्ट जालो पण ते आमच्या हांकां जे टॅक्सीवाले आहा आमी सांगलें तेजे वयल्यान पोर्ट मेळटलें कितें फायदो जातलो पण तांकां रडयल्यान हें हांवें म्हाज्या दोळ्यान पळयलां कळ्ळें म्हणून एक तो फील जाता आनी ह्या मतदारसंघाच्या आमदारान कांयच करूं ना